म्हाका चड खुशी ती पाटी तो गोवा येयलो न्ही बॉम्बे सोडून आनी खुशी. रॉलिनान केन्ना सांगलें तो FC गोवा जॉइन जालो? ती सायन मार्च पयलीं 2 दिसां पयलीं सांगलें तें म्हाका आपूण गोवा सायन मात न्हू. आनी मागीर तेन्ना तुका कितें दिसलें त्या टायमार? हांव पयलीं चिंतो पडलें आनी मागीर चोय म्हळें तुगे तूं चोय आनी मागीर अशें तें म्हळें. तुका केदोना कळ्ळें की रॉलिन फुटबॉलर जातलो म्हणून? म्हाका खबर कळोंक ना पूण सद्या तेगे डॅडी कळ्ळें म्हाका खबर नासली म्हाका आनी तेका शिकोवपा आहलो मुगे मदीं. मागीर तो चड पयलोसो खेळपाकूच सारकोच जेवणाचें कितें अशें करून पडोवपाचें नासलें तेका खेळपाचें पडटालें. रॉलिनालें कितें आवडनाशिल्लें तुका वेन ही बिकेम अ फुटबॉलर? तो फुटबॉलर जालो तेन्ना? ना आवडटालें पूण तो सांगनासतना वयतालो अशें करून इस्कुला वयतालो मागीर येयनाहलो तेसो खेळपाक. मागीर म्हाका अशें करून मुते राग येतालो जेवप ना सोमतो खेळपाक अशें करून फकत तेगे खेळपाकूय चड आसलें. तुवें केदोना सांगलेलें रॉलिनाक सायन मारता FC गोवा म्हणल्यार ही इज प्ले डिफरंट टीम्स अदर दॅन गोवा. तुवें केदोना सांगलेलें तेका FC गोवा ट्राय कर? हांवें ना. तुजी गोवातले सपोर्ट? वोय हांव सगळे जाताय तितले फातोडा जाताय तितले वयताय दोगांय मुगे तेगे डॅडी आनी दोगांनी. म्हाका लायक गेम चोवपाक आनी म्हाकाय बी खेळपाक म्हाकाय फुटबॉल केसलो खेळपा आहा अशें करून. आमी येतो थिंगा येतली पयल्या दिसा ते कसो रावपा आहाय हितूय आमी खेळपा चोवपा. हिंग सगळे विलेजीस आहा तुमी ते रॉलिनाक कशें करून सपोर्ट केलो तेंकां आनी तेंकां कशें करून दिसता तें आतां लोकां तें कितें दिसत कोण आमची मदीं आहाय ते बरें अशें करून सपोर्ट कोताय. आतां भायल्या कितें कोताय म्हाका खबर ना ते कितें मोती हें कोत्ताय जाय. रॉलिनाक तुमी कशें करून सपोर्ट केला? बिकॉज वेन यू वॉज प्लेइंग फॉर द स्मॉल टीम तेन्ना तितले पयशे मेळनाशिल्ले आतां तेका बरे पयशे मेळटा. तुमी तेका कशें करून सपोर्ट केलो? आमकां जाता ते भाशेन तेका हेल्प केलें पयलें मुखार वचतो आमी तुजें हाटलें हांवें सांगता अशें करून. तो आनी घरा कडेन रावन हिंगा FC गोवा फातोडा खेळपाचो आतां घरा कडेन आसता तो तेका तुका कशें करून दिसता? आसूं आहा न्ही बरें जालें आनी बरें जालें अशें करून. हंड्रेड पर्सेंट हॅपी चल FC गोवा. दिसतालें तो पयलोसान FC गोवा खेळटलो म्हणून मुखार आतां पयलीं स्टार्ट करतलो ना तेका FC गोवान आनीक पाटी जालो तें मागीर तेका हें केलें ना हें केलें गेल ते पार्टीकू ते गेल ते पार्टी तेका ते पार्टी तुमी हें केलो तेका म्हाका तुमकां आपयलो हिंगा हूंय केसरवाला हॉटेलान. तूं मागीर तेगे मागीर तें तुमी तें बॉम्बे सायन मारली मागीर ऑलरेडी. Do you remember he told that you played a big influence in him playing football because you used to take him to Fatorda to watch Sporting because there was a player from the Wado who was playing for Sporting. Can you tell me about those days? ते वचता हांव कोणाक ते कोण आमगे हे कितें फ्रांसा वता तेका प्रॅक्टिसा तो ब्रँडन हेटांनी आनी हांव तेका घेवन एक रोलिना घेवन हांव वयतालो प्रॅक्टीस करून मागीर हाडून वयतालो प्रॅक्टीस करपा तर पावून येता तेका प्रॅक्टिसा मागीर काबार जालो म्हणल्यार हाडून येता परत धाडटा तेका वचून. How proud are you of Rowllin for he has played in the Indian national team, he has won the ISL, he has now come back, he's made a whole journey northeast, Kolkata, Bombay and now back to Goa. How proud are you? मुगे एम आहलो तो FC गोवा खेळटोप म्हूण म्हाका खुशी आहलोली तो FC गोवा खेळपा लागून. तूं हुंयच्यान वयर तो म्हाका म्हणजे सरपा जायना. हांवूय जायते हॅप्पी आहा. फर्स्ट टायम हांवूय बीन FC गोवा सपोर्ट करतलें. सदां आमी दुसरे टिमी सपोर्ट करतालीं सो दीस इज द फर्स्ट टायम आमी FC गोवा सपोर्ट करतले एंड वी आर व्हेरी हॅप्पी. Will you be going to the stadium for every match now? Of course. हांव वयतलें मॅच चोवपाक. When I was speaking to Rowllin, I was telling your parents as well. He said that he felt it was his destiny that he will eventually play for FC Goa. Did you feel that
same thing that one day Rowllin will be back here playing for Goa? हय आमकां एक्चुली जाय आसलें तो FC गोवा लायक आमची होम टावन तो प्ले खेळपाक आनी फायनली इट इज द टायम आनी तो येयलो आनी तेणें आपणागे कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो सो लायक आम जायती हॅप्पी आहाय सपोर्ट करपा एंड लायक द क्रेज चोवपा इन द स्टेडियम. When did Rowllin tell you that he's coming back to Goa? एक्चुली तेणी आमकां सगळें एक वांगडाकू फॅमिलीक सांगलोलें आपूण दीस टायम ही हॅज सायन फॉर FC गोवा आनी तो आतां FC गोवा खेळपाचो आनी हिंगा आसतो म्हूण लायक सो And what did you say to him? When you what was your first reaction? फर्स्ट रिएक्शन सगळी लायक रियली बिकॉज वी वर नोईंग लायक तेगे कॉन्ट्रॅक्ट मुंबय सिटी आसलो सो मागीर तेणें सांगलें हय आपूण FC गोवा आनी दीस इज फायनल म्हूण पयलीं रुमर्स आसले सगळे लायक सो मागीर सगळीं हॅप्पी आसलीं आनी सगळ्यांक एक वांगडाकूच सांगलें तेणें फॅमिली मेम्बर्सां. What are your favorite memories of him with him growing up? ड्युरींग स्कूल टायम तो स्कुला वयता तेन्ना सदां लेट येतालो आनी इवन फॉर ट्युशन तो मिल्स स्कीप करून तो ट्युशना पावतालो सो दॅट ही डजंट गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम मॉम आनी मागीर म्हाकाय तापसाण पडटाली बिकॉज तो लेट पावतालो स्कुला सान आनी हांव बेगीन पावता म्हूण. At any point of time, did you for football? Did you have to do anything for him to not getting a scolding? No. How dedicated was Rowllin to football growing up? तेगे डायट तो डायट मेंटेन करतालो सारको आनी इवन प्रॅक्टिसे तो साम टायम टू टायम वयतालो आनी लायक तो हय स्टडीज ऑल्सो न्हू तो स्टडीजूय आपणागे मॅनेज करतालो बरे भाशेन पर्संटेजूय तेगे बरी येताली आनी खेळपा सायडी न्हू फुटबॉल खेळपा सायडी तो लायक इवनींग टायम ते न्हू सगळे फ्रेंड्स एक वांगडा सारके एवरी डे ते खेळटाले सो तेगे डेडिकेशन आनी तेगे स्टार्टींग थिंग्सान आमगे लायक विलेज ग्रावंड आहा थंग धाकटो थिंग ते सद्दां खेळटाले. When he went off 1 year, he was in East Bengal, Kolkata, very different from Goa. Again, for 2 to 3 seasons, he was in Northeast. Northeast. Were you guys at point of any time worried, especially when he was young and he went out East Bengal time, Northeast time? ना ही इज वेरी कॉन्फिडंट आनी तो लायक ही कॅन मॅनेज वेरी वेल सो आम केन्ना तेगे तो वयता तेन्ना वो केन्ना तो ना जाल्या पासून आम केन्ना भिरांत एश सच दीस नाशिल्ले बिकॉज ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडंट वॉट एवर ही इज डुईंग लायक ही वील गेट बेनिफीट फ्रॉम दॅट. तूं केन्ना विसरो नाका तूं खूंय सान चोळटो वयर चोळटो आमगे गोंयचे मातये सान तूं वयर चोरला आनी सदां सपोर्ट कर. वेरी हॅप्पी बर चड हुशाल हांव कित्याक म्हाका तेगे FC गोवा गेम चोवपा मेळटली तो थिंग स्टेडियमा खेळटो सारको पयलीं असो मेळनाशिल्लें मातशें कितें जातालें आतां असो मेळटालें सद्दां असो मेळटो न्हू आनी सपोर्टूय चोवपा मेळटा FC गोवाला. It's a whole circle, right? He's gone to Northeast, East Bengal, Mumbai, now back to Goa. As a younger brother, how proud are you? प्रावड आहा भरपूर प्रावड कित्याक पयलीं आमगे डॅडीगे नांवान वळखता आमकां आतां आमगे बोर्जीस साहेब भाव मोठाय बोर्जीस साहेब बुवन तेश कोण वळखता आमकां आतां तूं प्रावड. Can you share some of your favorite times with Rowllin growing up, watching him play football, going to school? Any nice stories that you can help us with? आम PS तेन्ना कॉम्पिटिशन आमगे दोगांय गेले सो चाळूयता एकमुगा आनी मागीर जात न्ही ते भाव मदें सो बट फायट थिंग देखून फायट करता PS पिडे जावपा शिकपणा तेका पिडे जावपा लायक ना. Was there any difference between Rowllin as a brother and Rowllin as a player, and what is the biggest difference? ना काय ना. As a person to interact with,
how good is he? How helpful is he as a person? Because I've seen him; he's a very soft-spoken person. Very funny guy. Of course, being a Goan yourself, Yeah. how important do you feel personally that a Goan kid who is born and brought up in Goa has played all around Goa, is coming back, is actually playing for FC Goa? How important is it for the children, you know, for, as you said, like Yeah. Rowllin went to Fatorda to see someone from his brother. Yeah. How important do you feel that it is for these children to see Rowllin back in Goa? खूप इम्पॉर्टंट कित्याक तो हार्डवर्क जायत केलो ताणें इंजर्ड जालो तेका हार्डवर्क जायत केलो ताणें सकाळींचो हार्डवर्क इवनिंग हार्डवर्क डायट सगळें सो त्या भुरग्यान तेजे वयल्यान शिकपाचें आनी हांवें पासून आनी तेणें भुरग्यांनी शिकपाचें कोण यंगस्टर आहाय ते म्हाका खबर आसली तो हेटलो एक दीस FC गोवा हांव तेजेर सारको बिलीव करनासलो तो हेटलो म्हूण. With Rowllin back, what will you want to tell all the Goans around if we want them to come to the stadium to support our own kids, right? What do you want to tell them? पोलचे गेमी कितलो लोक जातालो ते भाशेन लोक जावपा जाय गेमी तेन्ना ते FC गोवा जिखत रावता न्हू आनी मुखारूय चडटले आनी वयर चडटले सो लोकांनी येवपाक गेम चोवपा जाता आनी आतां बरें जातलें तुगे घरा भाशेन कांय ना. I'm जायत हॅपी आहे टेन सायन म्हणटा तो सायन करता म्हूण FC गोवा हांव जायत हॅपी आहे. One of Goa's best footballers to come and play for his hometown kid. What do you feel about that? हांव प्रावड मिन्स अशें करून सगळे आख्खे इंडिया हेड म्हणून आनी इंडियाकूय हेड म्हूण तेगे हार्डवर्क आनी कॉन्फिडंट वेरी प्रावड. What will you tell each of your friends this time around with the season coming, with Rowllin playing? What will you tell them? तांकां सांगता यो म्हूण फातोर्डा गेम चोवपा येय म्हूण आनी रॉलिनाक आनी FC गोवाक सपोर्ट कराय म्हूण हांव गोंयकार जावन हांव सांगता प्राउडस्ट मुवमेंट फॉर द गोवन एंड एज वेल एज नुवेकार्स तेगी एक डेस्टिनी आहली तेका FC गोवा खेळपाची